नावेली स्पोर्टिंग पंगडान फुटबॉल सर्तीत कांदोळी स्पोर्ट्स क्लबाक 4-2 अशें हारयले। दाणव बाणावलेच्या सेंट जॉन बाप्टिस्ट खेळा मळार यंग स्ट्रायकर्स बाणावलेन घडोवन हाडिल्ले जाजू मेमोरियल ट्रॉफी फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत सुवात मेळयली। नावेलीन सुरवेक प्रतिस्पर्धी गोलाचेर एकय आक्रमण केलें ना। निमाणे कांदोळीन नावेलीच्या गोलाचेर सेगीत हल्लो केलो, पण जीत गुप्ता आपल्या तत्वात आशिल्लो आनी 61व्या मिनटार रजत चोपडेकाराच्या लागींच्या अंतराचेर शॉट आडायलो। दोनूय पंगडांनी बरे यत्न केले। अखेरेक नावेली स्पोर्ट्स पंगडान फुटबॉल सर्तीत कांदोळी स्पोर्ट्स क्लबाक 4-2 गोलांनी हारयले आनी आपल्या पंगडाक फायनलीत व्हेलो। पळयात काय डावपीच। GOA365 खातीर संदीप तुयेकर, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।